विभवी कामत आणि आम्ही आवर लेडी ऑफ ग्रेस हायस्कुलांसून येयला आणि आमकां हांगा येवन खूब तरेचे एक्सपिरियन्स जाले की लोक जे आहा ते ओले आनी सुको कचरो मिक्स उडयता आणि तितून हांगासर खूब प्रॉब्लम जाता आणि तर लोकांक अशी अपेक्षा आहा की तेंच्यांनी ओलो आनी सुको कचरो सेपरेट उडोवपाचो आणि प्लास्टीक कमीत कमी यूज करपाचें आणि क्लोथ बॅग यूज करपाचें चडांत चड आणि बर्थडे आसलो किंवा कितें फंक्शन असलें जाल्यार बुके दिवपाची सांडून एक प्लॉटेड प्लांट सुद्दां दिल्या जाता। पण तुमकां आतां म्हणजे तुमी ह्यान फुडें कितें करतले आतां पळयलां पण आमी जाता ते म्हणजे कमी प्लास्टीक यूज करतली आणि बाजारात वयतना प्लास्टीकची बॅगां सोडून क्लोथ बॅग व्हरतली आणि बर्थडेक बी वयतना बुके किंवा प्लॉटेड प्लांट दितली कोणाकूय आणि प्लास्टीक कमींतले कमी यूज करतली। दिवचल पालिकेचो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प दिसान दीस राज्यात एक आदर्श प्रकल्प थारत आसा। 30 वर्सां पयलीं लाखेऱ्या ह्या वाठारांत उबारिल्लो हो प्रकल्प राज्यांतलो पयलो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प आसा। ह्या प्रकल्पा विशीं सद्या विद्यार्थ्यांकूय आकर्शण वाडलां। अदीं मदीं वेगवेगळ्या शाळांचे विद्यार्थी ह्या प्रकल्पाक भेट दितात। तांचे वांगडा तांचे शिक्षकय आसतात। हे विद्यार्थी ह्या प्रकल्पाक भेट दिल्या उपरांत ह्या प्रकल्पात दर दिसा एकठांय जावपी कोयर सुको वोलो आनी तेच बराबर प्लास्टिकाचो कोयर वेगळो कसो करतात, ह्या पुराय कोयराचेर प्रक्रिया कशी करतात ते विशीं प्रत्यक्ष पळोवणी करून ताची माहिती जाणून घेतात। कोयर प्रकल्पात काम करपी कामगार ह्या विद्यार्थ्यांक पुराय प्रक्रिये विशीं माहिती दितात। आतां मेरेन दिवचल तालुक्यांतल्या चडशा शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या प्रकल्पाक भेट दिवन ह्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात कोयराचेर कशी प्रक्रिया जाता ते विशीं माहिती जाणून घेतल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर लाखेरेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।